मोगाच्या भावान भयणो, आतांच आमी शुभ वर्तमानांत एक गिरेस्त तरणाट्याची खबर आयकल्या. जेजू ताका एक आपोवणें दिता आनी ह्या आपोवण्याक तो सारको जाप दिना. जेजू ताका आपलो पाटलावदार जावंक आपयता, पूण तो ताचो पाटलाव करिना. कित्याक ताचे लागीं ताचें मन आनी काळीज आख्खें ताचे गिरेस्तकायेचेर आदारून आसलें आनी ताच्यान तें सोडूंक नजो जालें. आनी शुभ वर्तमानांत आमी आयकत आहोत, जेजूची उतरां आयकतूच तो कोंती बरीत जावन गेलो. मोगाच्या भावान भयणो, त्या तरणाट्याक दिसतालें की तो जिवितांत सगळें बरें करता म्हणून. ताचें जिवीत आख्खें बरें चलता. देखून तो जेजू लागीं येता आनी विचारता आनीक कितें करूंक गरजेचें काय म्हणून. आनी चिंता आसतलो जेजून आपणाक कसलीय कठीण कार्य दिल्यार आपूण तें करतलो म्हणून. आनी ताका दिसता आपुणूच बरो मीन्स बरें जिवीत जियेता म्हणून. आनी जेजू ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान ताका आनी आमकांय दाखोवंक सोदता की तो देव, आपूण देव आनी देवूच बरो. सोंपे पडी आमी नव्या करारांत वाचल्यार आनी पळयल्यार जेजू कोणाकूच पेकोवणी बी दिल्यार सांगता कोणाक सांगू नाका म्हणून कितें जाल्यार तें. पूण आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू दाखोवंक सोदता की आपुणूच देव आनी देवूच बरो. आमी कितलीं बरीं मनशां जावं दी, पूण आमच्या जिवितांत जेन्ना ताळण्यो येतात, जेन्ना आमच्या जिवितांत जायत्यो संवसारीक वस्तू आमी आपणायतात, आमचें लक्ष देवा कडल्यान वयता आनी आमी वायट मार्गान चलोंक लागतात. शुभ वर्तमानांत आनीक एक म्हणल्यार तो तरणाटो खुशाल जावचे सुवातेर तो कोंती बरी जावन वता. कित्याक काय, अशेच 4 बिजनसमॅन आसले आनी 4 बिजनसमॅन जेवणाक मेळ्ळे आनी तांणी थारायलें की जियता आसतना आमी आमच्या धंद्या वयर वा बिजनसा वयर कांय चलोवचें नात म्हणून. पूण एकलो बिजनसमॅन स्टार्ट करता आपलें बिजनसा वयर आनी पयशां वयर उलोवंक. आनी 2 जाण ताका ताचे त्या उलोवण्यांत भाग घेतात. पूण तिसरो शेवटो आमीक आसा तो तांचो, तो एक टिश्यू पेपर घेता आनी ताचेर बरयता देव म्हणून वा गॉड म्हणून बरयता आनी ताचेर एक 500 रुपयाची नोट दवरता आनी विचारता तुका तें देव दिश्टी पडटा थंय. आनी ते सगळे एकूच ताळ्यान म्हणटात ना. हेच भाशेन तो तरणाटोय बी ताच्या जिवितांत ताचें काळीज आख्खें ताचे गिरेस्तकायेचेर लागून आसलें. आख्खें संवसारीक वस्तूंचेर ताचें मन आसलें. ताचे हे संवसारीक गिरेस्तकायेनूच ताचे दोळे कुडे केल्ले जेजूक पळोवंक आनी ताणें जेजूक आपणावंक ताच्यान जावंक ना. मोगाच्या भावान भयणो, आमी आमच्या जिवितांत जेन्ना आमकां आमच्या काळजांत जें म्हत्वाचें आमी लायतात, आमचें म्हत्वाचें तेंच आमी आमचो देव म्हूण मानतात. आमी क्रिस्ती भाव भयणी, क्रिस्ताची पाटलावदारां आनी क्रिस्तूच मार्गार चलचे सुवातेर दुसरे वाटेन चलोवंक लागतात. तर आयज आमी नियाळ करता आसतना जेजूकूच आमचो खरो देव म्हूण मानून घेवया आनी तो दिता ती खरी खुशालकाय आमच्या जिवितांत आपणावून आनी हीच खुशालकाय दुसऱ्यांक दिवंक आमी वावरुया.